Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही पवित्रात्म्याक आम्ही संपूर्ण तरान सरेंडर जावचे कशें, हाऊ टू फुल्ली सरेंडर टू द होली स्पिरिट हे आम्ही आयकलो. दोन भाग आम्ही आयकल्ले आसात. दुसऱ्या भागांत आम्ही 3 चावयो म्हणल्यार आयकले. 3 चावयो सत आमी जाणा जावचे कशेंच आम्ही आयकले त्या विशयात. आता ते हाऊ टू सरेंडर अजून ऐकया कशें आमी सरेंडर जायचे म्हणलें आजूनी ऐकया. हो शिकोणदार आमकां 4 रीत सरेंडर जावचे, 4 वाटो म्हणले आमकां कळीत करता. पळया मोगाच्यानो, आमी पवित्रात्म्याक सरेंडर जावचे म्हणटाना ते एक पटींचे काम नाही, एक पटींचे काम नाही. पवित्रात्म्याक आमी दिसान दीस घडयेन घडये आमचे समर्पण करचे पडटा. संपूर्ण समर्पण म्हळ्यार आम्ही हर एक दीस, हर एक घडये, एका दिसाच्या विविध घडितांनी आम्ही आमचे समर्पण करचे पडटा. आम्ही ईड जायचे पडटा, ताका खाल जायचे पडटा, ताका पवित्रात्म्याक आमच्या जिवितांत आमच्या काळजाचें दार उक्तें करण आमी म्हाका चलून व्हरू ह्या घडितांत सांगूंक पडटा. त्या देखून आमी आमचे जिविताचे संपूर्ण समर्पण करचे म्हळ्यार 4 संगत्यो म्हणून सांगले. 4 संगत्यान पयले जावन आसा, पयलो विशय जावन आसा विधेयपण. विधेयपणा बगार आम्ही पवित्रात्म्याक समर्पण केले म्हणून जायना. विधेयपण म्हणटाना आमकां जाकोबाच्या पत्रांत, जेम्स जाकोबाचें पत्र म्हणटा आमी कोंकणींत, चॅप्टर 1 वर्स 22 अशें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 पहिलो अध्याय 22 वचन. तिके वाच पळय. देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय, नातर तुमकांच तुम्ही फटयतात. पळय आमकां सरळ उतरांनी बघ्यांत जाकोब आमकां सांगता आमी देवाचे उतार ऐकल्यार पावना. बगार त्या उतार कितें आमकां फॉर्मयता, कितें आमकां कर म्हण सांगता, कितें आमकां करिनजो म्हण सांगता. ह्या सर्वाक आमी विधेय जावंक आसा, विधेय जावंक आसा. ना जाल्यार आमी आमचें समर्पण केल्ल्या बरी न्हय. पळय आमी मस्त जाणां आमी देवाचे उतार आयकतो. आमकां हर एका दिसा मिसाक पेतेल्यांक देवाचे उतार आयकूंक मेळटा. आयताराचे आमी मिसाक वचोंक जाल्यार आयताराचे आमकां देवाचे उतार आयकूंक मेळटा. शेरमाव आमकां फो जातात, आमकां विविध रितीन शिकोण फो जाता. आमी रेतिऱ्यो थंय हांगा वेतो, रेतिरेनी आमकां शिकोण फो जाता. पूण मस्त जाणा आमी देवाचे उतार पाळनो, आयकतो पाळनो. उदाहरण एक सांगचें जाल्यार पळया, आमकां बॉक्साच्या विशयांत जेजून सांगलां. त्या बॉक्सिनांतल्या साकराची वपार सिमांव पेद्रून विचारले जाल्यार कितले पटी बॉक्सीचे 70 पटी बॉक्सीचे त्या बॉक्सिनांतल्या साकराची वपार सांगल्या. आमच्या बापा मागण्यान जेजून आमकां सांगलां तुम्ही जर तर तुमकां दुखयल्यांक बक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां बक्षिना. आणि बक्षणाच्या विशयाचेर सभार सेरमावय आयकल्ले आसात आमी. पूण
आम्ही कितली जाणा बोगसूंक तयार जायनो, राग दवरतो, द्वेष दवरतो, प्रतिकार काडूंक प्रयत्न करतो साध्य जाल्यार आम्ही बोगसणे दिवंक तयार जायनो. दुसरें अनेक उदाहरण सांगचे जाल्यार पळया, जेजून 8 बगींत सोबीत कान सांगला, नितळ काळजाची कितली भागी ती देवाक पळयतली. आमकां सगळ्यांक देवाक पळोवंक आशा आसता, पूण काळीज नितळ आसूंक जाय, अंतस्करण नितळ आसूंक जाय, आमचे मन नितळ आसचे, आमची चिंतना नितळ आसचे. आम्ही कितले पटी कॉम्प्रोमाइज करून सोडतो, आसून एक पटी काही जायना ना. मग एक पटी ते आमचे काळीज मेळ्ळें, मन मेळ्ळें, अंतस्करण मेळ्ळें, निष्कळपण आमी होगडोन ताण गेले. देवचार आमकां एक पटी ओडना, पटी पळोवन सोड, एक पटी करून सोड, हो एक जोक पॉजिटिव्ह जोक एक पटी उलोवन सोड आनी या एन्जॉय कर, हांसून सोड. तशेंच आमी भावार्थ विशयांत आयकातो, जेजून कितली भावार्थ विशयांत सांगिल्लें आसा. सासवाच्या कणा जितलो भावार्थ जाल्यार तूं तिच्या रोकाक परमायतो वचून दर्यान पडटलो, दर्या दोंगराक फरमाय दोंगर वयतलो. तितले व्हड व्हड सांगत्यो सांगिल्ले आसतना आमी ल्हानांतल्या ल्हान सांगते थंय आमी कांगाल जातो, आमी भियेता. आमकां भावार्थ आमचो त्या वेळार धंडळटा. जेजून इतले आपुरबेन सांगिल्लें आसा मार्काच्या वंजेलांत 11व्या अध्यायांत 24 वचनांत, तुम्ही मागण्यार कितें मागलें तें मेळ्ळें म्हण पातयेया आनी तुमकां मेळटलेंच. गॅरंटी दिल्या. आमच्या मागण्यान तुमकां तितलो भावार्थ आसा गी, मागिल्लें मेळ्ळें म्हण पातयेवन आमी आर्गांव ग्लाप दितो गी. अशें मोगाचें न्हू, आमी पयल्या सुवातेर देवाच्या उतराक विधेय जायचे. आमचें समर्पण म्हळ्यार तें केदां हांव देवाच्या उतराक संपूर्णपणान न्हय सुलभ आसतना विधेय दर्पण दाखोवचें. कश्टांच्या अंतू संदर्भांत विधेयपण दाखोवचें व्यत्यास जाय. सुलभ आसूं कश्ट आसूं आमी देवाच्या उतराक विधेय जाय. दुसरें जावन पवित्र आत्म्याक आमी हील्ड जावचें, या आमचें संपूर्ण समर्पण करचें जावन आसा. दुसरें जावन मागण्या जिवीत, मागणे. भगवान पाऊल आमकां पयल्या तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 17व्या वचनांत अशें सांगता, आयकाया. फळां नासतना मागा, फळां नासतना मागा. पळया मोगाचो न्हू, आमकां जेजू ह्या कुशीन सांगता लुकाच्या वंजेलांत 18व्या अध्यायांत त्या विधेव स्त्रियेची ओपारींत आमी निराश जायनासतना, धैर्य जायनासतना निरंतर मागिचे म्हणलें ओपार ते सांगता जेजू. आमी मागोवंक आसा. मागणें म्हळ्यार आमचे एक सवयेचें मागणें न्हय, सवयेचें मागणें न्हय. जावं पुरो हांव नेना आज कितल्या कुटुंबांनी कुटुंबाचो तेर्स कुटुंबाचें मागणें आसा, आमी आमकां मस्त पटी आयकूंक मेळना, उणें जाला. सवयेचें एक मागणें केलें, एक तेर्स केलो या आनी कितें मागणें केलें तेन्ना आमी मागणें म्हण चिंतलो ना. मोगाचें न्हू, मागणें म्हळ्यार म्हजो आनी पवित्र आत्म्याचो एक लागशिलो संबंध. लागशिलो संबंध तो कशें एक इश्ट कडेन आनीक इश्ट उलयता तशें मागणें आमचें जावंक जाय. दिसा मोदें दिसाच्या विविध घडितांनी आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय. मागणें तें काळजांत न्हू, आमचें संभाशण जावंक जाय. पवित्र आत्म्याक चिंत्या आज उठलो, उठ्ठाना पवित्र आत्म्याक गुड मॉर्निंग म्हळें,
आयचो दीस तुका समर्पण दिता म्हळें, म्हाका तूं चलोवर म्हळें, तुजे बगर म्हाका कांयच करूंक जायना पवित्र आत्म्या, तूं म्हजे थंय व्हरतो आसाय, तशें जाल्यार म्हाका कांयच मेळना ह्या संवसारांत जावन ह्या आयच्या जिविताच्या विविध हंतांनी तुजो सांगात म्हाका आसा हय म्हणें. मागीर कामाक वतना कितें एक अडकळ आयली, विसरता आमी घडये पवित्र आत्म्या, ही अडकळेन तूं म्हाका जायना, तुजो आदार जाय, तूं ही अडकळ निवार. तांचे मागता गेल्ल्या कडेन कामांत या तुज्या बिझनसांत आनी खंयच्याय परिस्थितींत सांगचे जाल्यार एक डिसिजन काण घेवचें पडलें. तुवें डिसिजन काण घेता, तूं काण घेतय की पवित्र आत्म्याक सांगतय, म्हाका पवित्र आत्म्या हे निर्धार म्हाका काणयूंक जायना, म्हाका धैर्य पावना, हांव चुकोवंक पुरो, म्हजो निर्धार चुकोवंक पुरो. ह्या देखून म्हाका कितें निर्धार काण घेजे, कितें डिसिजन काण घेजे तूं कळीत कर पवित्र आत्म्या. ते एक मेजर डिसिजन आसूं दी, मेजर म्हणजे प्रामुख्यतेचे डिसिजन आसूं दी, गंभीर डिसिजन आसूं दी, ल्हानांतले ल्हान सांगतील ती जेजून ती भायर सांगली, जो कोण ल्हानांतल्या ल्हान सांगतीत विश्वासी असता तो व्हड सांगतीत विश्वासी असता. तशें आमी ल्हानांतल्या ल्हान सांगतील ती पवित्र आत्म्या कडेन आमी सांगिचे. पवित्र आत्म्या, तुज्या आधारा विणे, तुजे विणे हांव हे निर्धार करूंक शकना, हांव सलवता, म्हाका तूं मार्गदर्शन दी, म्हाका जाणवाय दी, म्हाका ज्ञान दी. हे सिच्युएशन, हे प्रॉब्लेम कशें सॉल्व करीचे म्हाका तूं कळीत कर पवित्र आत्म्या. म्हाका दाखोवन वाट दाखोवन दी पवित्र आत्म्या. हांवें उजव्याक गुयजे की दाव्याक गुयजे की म्हाका कळीत कर पवित्र आत्म्या. मागुचे आमी ते मागले पवित्र आत्म्या कडेन एक तर संभाषण आमचें हे जाल्यार आमी अशें पवित्र आत्म्याक समर्पण करतो. हर एक दिसाच्या घडयेन घडये, हर एक घडये, हर एका सिच्युएशनांत, हर एका संदर्भांत, हर एका प्रॉब्लमांत आमी पवित्र आत्म्या कडेन उलोवन ताचो आदार मागल्यार ते मागले. मग तिसरें जावन आसा, जेजू म्हणटा जो आमच्या 4थ्या अध्यायात 24 वचनांत देव जावन आसा स्पिरीट आणि ताका आराधन करतेल्यांनी, देव जावन आसा आत्मो, ताका आराधन करतेल्यांनी स्वतान आनी आत्म्यान आराधन करीचे. बाह्य वाचते जॉन 4:24. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान ताका आराधन करीचे. म्हळ्यार मोगाच्यो न्हू, आराधन म्हळ्यार कितें? आराधन म्हळ्यार म्हणजे हे आमी आयतारा एक फावटी मिसाक गेले, हांव मिसांत वांटे दिताले, थंय महिमा गायले, हें पुरा गायली कितकी कंतारांनी म्हळें आमी, तितले आराधन नाही, ते आराधन नाही. आराधन मोगाचें न्हू, म्हजें काळीज मन सर्वस्व देवाक विधेयपणांत पोजिशन करचें. पवित्र आत्म्याक विधेयपणान जें काळीज पोजिशन करचें न्हू, आनी तें आराधन सुखांत, दुखांत, कष्टांत, संकश्टांत, पिड्यांत, भलायकेंत, आमकां आमच्या जिवितांत लारां आयलीं, काळी मोडां आयलीं, खंयच्याय परिस्थितींत तें आराधन म्हजें काळीज देवा थंय उबारलेलें आसून त्या देवाक म्हजें काळीज समर्पण दिवन थंय म्हजें मन ध्यान संपूर्ण तरान केंद्रीकृत करून ताका
आराधन करते सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सत्यान ते निरंतर मग. आणि अशें आराधन करताना आमकां देवाची वर्ती बसवणी आसा. निर्गमन ग्रंथ तांतूं 20 अध्याय 24 वचनांत देव अशें म्हणटा, ज्या जाग्यार हांवें तुमकां म्हाजें आराधन करच्याक नेमला त्या जाग्यार हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो. केदी वर्ती बसवणी पळय मोगाचे न्हू. हर एक तराची आशिर्वादां फॉलो जातात त्या वेळार. आराधनांत आमकां एक भोव अपुरबायची शिकवण आसा. जॉन गिल म्हणल्यार रिफॉर्मिस्ट संताची एक्झोडस 20:24 कितली अपुरबायची शिकवण. वय आमकां देव कितल्या तरान आशिर्वादां दिता. एक बापाय जावन येता तो आराधन करता आसतना, एक बरो गवळी जावन येता, एक बरो इश्ट जावन येता, आमचो घरचो वडील जावन येता, आमचे संरक्षण करता. वय आराधन करता आसतना मोगाच्या न्हू देवचारान आमचे विरुद्ध बांदिल्ल्यो सांखळ्यो तुटून पडतात. आराधन करता आसतना आमचे विरुद्ध आयिल्लीं कश्टांची मोडां, काळी मोडां नापायीच जाता. संकश्टाची लारां मारता आसतना दर्यांत कशें लारां मारतना जेजून चुप म्हण सांगलें, थंड राव म्हणें, तशें आराधन करता आसतना आपापीं तें पुरा परिहार करता. आमकां कितेंच उणें आसना. तुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. हय म्हाकाच कांयच उणें आसना. आराधन आराधन पळय आमी चवथें जावन न्हू पवित्रत्म्याक सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर म्हणटा आसतना तें जिवीत, एब्सोल्यूट सरेंडराचें जिवीत, लाईफ ऑफ होलिनेस, पवित्रपणाचें. देखून आमकां भगवान पावल रोमाकारान बरयल्ल्या 12व्या अध्यायान 1ल्या वचनांत अशें सांगता. रोमन्स 12:1 तिके वाच. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले गोड काकुळतीचो उगडास काढणं हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता देवाक मानता तसले एक पवित्र आणि जीवे बलिदान जावन तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पण दिजे. समर्पण करचें सांगता तसं सांपाव. हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान. इंग्लिशांत दॅट्स अ ट्रू स्पिरिच्युअल वर्शिप म्हणतात. नीज खरें आराधन. देवाक खरें आराधक जाय ते पवित्रपणान आपणाकच एक जिवंत पवित्र सासनिक सुगंध बलिदान जावन भेटोवचे. हे भेटोवचे मोगाचे न्हू. पळय हांव म्हणलें ना जाता. जिवंत बलिदान म्हळ्यार कितें? ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस, होली, इटर्नल, पवित्र आनी सासनिक. पळया म्हणजे आमी सदांच एक मरूंक आसा. हांव म्हळ्याक मरूंक आसा, म्हज्या विल्लाक, म्हज्या कुशेक मरूंक आसा, म्हज्या चिंतनाक मरूंक आसा, म्हजे कॉन्वर्सेशन, म्हजे उतरां हाजी की हांवें मरूंक आसा. म्हजें म्हणलें ना जावंक आसा. कशें परन्यासोदल्यान आमी पाडे जावं, बोकडे जावं, बोकरे जावं बली भेटयतले, जिवंत मनजाती काडटले, मेल्ल्या मनजाती काडनातले. तशेंच आमी जिवें बलिदान म्हळ्यार हांव म्हणलें हाका मरूंक आसा. पवित्रत्म्या जें कितें तुज्या कुशेचें तें म्हजें तें कर. अशें आमी संपूर्ण तरान
आमकांच ना करूंक आसा आनी पवित्र आत्म्याक नॉट माय विल दाय विल बी डन. जेजून म्हळें तेचेमनी म्हळ्यांत बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जा. जेजून आमकां मार्गदर्शन दिलां मोगाचें, वाट दाखयल्या मोगाचें. देखून ताणें म्हळां आय एम द वे. ताच्या वाटेन आमी चलूंक आसा, ताच्या वाटेन आमी चलूंक आसा. पळय मोगाचें न्हू, अशें आमी समर्पण करतना आतां हाऊ टू सरेंडर म्हणलें आमी आयकलें. आतां 5वें जावन न्हू आमी अशें समर्पण केल्ल्या वेळार कितें जाता, पवित्र आत्मा कितें करता हें आमी आयकाय, हें आमी जाणा जावया. पळया मोगाचें न्हू, केन्ना आमी अशें संपूर्ण तरान यील्ड जाता, संपूर्ण तरान सरेंडर जाता, पवित्र आत्मा आमचे थंय आपलो वावर करता, आपलो वावर करता. पवित्र आत्मा अशें आपलो वावर करता की आमचे भितरल्यान फ्रॉम इनसायड आउट ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम विदिन आमचे नवीकरण जाता, आमचे रूपांतर जाता. भायल्या वयल्या वयर न्हय, वयल्या वयर न्हय मोगाचें. गुंडायेतून भितर संपूर्ण तरान म्हज्या अंतस्करणाचे नितळाय, म्हज्या काळजाचे नितळाय, म्हज्या कुडी जिविताचें पवित्रपण, जें कितें मनशा सैमान आमकां साध्य ना, मनशा सैमान तें साध्यच ना. बिकॉज इट्स अ सुपरनॅचरल ऍक्टिव्हिटी, सुपरनॅचरल वर्क. पवित्र आत्म्याचें देवाचें तें काम. देव म्हज्या जिवितांत अशें काम करता की म्हजें जिवीत संपूर्ण परिवर्तन जाता, म्हजें जिवीत संपूर्ण बदलता. आनी मोगाचें न्हू, म्हजें जिवीत जेजूक कितें म्हणवें, हांव जेजूक प्रतिबिंबीत करचो आसचो जाता. नाजाल्यार जेजूचे इमेज हांव जाता, जेजूचे प्रतिरूप हांव जाता. असलें परिवर्तन, असलें रूपांतरपण मनशा सैमान साध्य ना मोगाचें न्हू, मनशा सैमान साध्य ना. तें देवाचें काम, सुपरनॅचरल वर्क. तर हें काम करता आसतना पवित्र आत्मा पयल्या सुवातेर कितें करता, म्हज्या काळजाचो ताबो घेता, म्हज्या काळजाचो ताबो घेता. त्या वेळा हांवें ताका समर्पण केलां, ते वेळा तो पयल्या सुवातेर म्हज्या काळजाचो ताबो घेता. काळजाचो ताबो घेवन म्हज्या जिवितांत ताची फळां उपजयता. खंयचीं फळां? गलातिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 22 ते 23 वचनां आमकां अशें आयकूंक मेळटा. गलातियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23. पूण आत्म्याचें फळ हें, पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सस्निकाय, दयाळाई, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. पळया ही 9 फळां हांगा सांगून आसली. मोग, संतोष, शांती, सस्निकाय, दयाळाई, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वदमन. ही फळां पवित्र आत्मा उपजयता. ही फळां म्हजे थंय पवित्र आत्मा उपजयतना म्हाका ह्या फळांत म्हजें तें जिवीत दिसून येवंक कांयच कश्ट जायना. कित्याक हांव सुलभान मोग करूंक शकता, हांव संतोषान जिवंक शकता, म्हाका समाधान सदांच आसता, हांव सस्तीक जावंक शकता. हें पुरा जावचें कशें खूब सुलभान जाता. कित्याक केदां हांव पवित्र आत्म्याक यील्ड जाल्लो जाता,
केदारा माझे संपूर्ण समर्पण हांवें केल्लें करता आनी हांव पवित्र आत्म्या थंयची येता, हांव पवित्र आत्म्या थंयची येता. पळया कशें एक रूख, पळया आतां आंब्याचो रूख आसा, पणसाचो रूख आसा, विविध रूख आसा तुमकां वता. त्या रुखांक फांटे आसता. जेजून सांगचे जाल्यार जेजून धाक वालीची ओपार दिल्या. जर तर एक फांटो वाली थंय एकवटून ना जाल्यार तो फळ दिवंक शकना. फळ दिवंक जो फांटो एकवटून आसा तो फळ दिता. तशें ज्या एका रुखाचे फांटे एकवटून आसात तांणी कांय करूंक ना. तांचे सार त्या रुखाच्या मुळांत जावन येता. वाली जावन फांट्यांक सार येता, आपापी ते फळ दिता. तशेंच केदारा हांव दाखवाल जावन जेजून हांवूच दाखवाल म्हणा त्या पवित्र आत्म्या थंय हांव जियेल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा म्हजे थंय ती फळां उपजाची करता. मात्र न्ही ती फळां हांवें अनुभव करचें. मग ती फळां म्हजे थंय मॅनिफेस्ट जावंक ती हेरांनी पळोवंक शकचे तसलें कार्य पवित्र आत्मो करता. पळया चिंत्या म्हाका भे आसा, म्हज्या भियांत पवित्र आत्मो आपले शांती आसा करता. म्हाका समाधान ते भे पुराव येता. चिंत्या हांव एक रागिश्ट मनीस, नाकारच राग. ल्हान ल्हान सांगतीक हांव खुबळटा, रागार जाता. ल्हान ल्हान सांगतीक हांव रागार जाता, झगडटा. घरांत बायल भुरग्यांकडे झगडे, ऑफिसांत कामाक गेल्ल्या कडेन झगडे. अशे ह्या परिस्थितींत पवित्र आत्मा कितें करता? आपल्या स्वसनिकायेचे आनी स्वदमाचे फळ आमचे थंय उपजयता. हांव राग येवच्या संदर्भात स्वसनीक जाता. सेल्फ कंट्रोल, स्वदमन सेल्फ कंट्रोल हांव त्या वेळार कंट्रोल करता. जिवीतच बदलता. म्हळ्यार मोग करूंक शकनातलो हांव मोग करूंक शकता. अशें पवित्र आत्मा म्हजें जिवीत भितर जावन भायल्यान रुपांतर करता. ह्या देखून मोगाचें न्हू केदारा हांव पवित्र आत्म्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. म्हज्या जिवितांत ताचो वावर बळादीक तरान दिसून येता. हांव कितें मुठी भितर धरून रावलां ती मूठ सोडिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा म्हजे थंय चड आनी चड आपले वावर करता. कितें हांवें रिलीज करिल्लें तें रिलीज केल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा चड आनी चड प्रभावीक तरान आपलो वावर म्हजे थंय करता. पळया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याचें काम म्हाका जेजूचें प्रतिरूप करचें. visible likeness of invisible God. जेजू visible likeness of invisible God. तशेंच म्हजें जिवीत जाल्यार जे कोण आमी क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्ती भावार्थी म्हणटा, आमचें जिवीत जर आमी जेजू क्रिस्ता थंय आसो म्हणटा, आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जायचें म्हणटा. जावं जो हांव आपल्या पहिल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 6व्या वचनांत 1 John chapter 2 verse 6 देखून आपण देवा थंय जियेता म्हणटात ती, आपण जेजू थंय जियेता म्हणटात ती, आपण पवित्र आत्म्या थंय जियेता म्हणटात ती. म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणटात ती. म्हणटेल्याची जिणी येशू ख्रिस्ताचे जिणे बरी, जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी आसूंक जाय. मोगाचें न्हू आमी चुकल्या, खंयी चुकल्या. आनी एक क्रिस्ती भावार्थी जो आपण पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा ताचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या जिविता बरी जायचें न्ही. आज आमी शिकून आयकतली कितले जाण आमी सांगूंक शकता पळय हांव जेजू बरी जिवन आसा. मोगाचें न्हू एक घडी आमकांच आमी विचारया
पवित्र आत्म्याकडे विचारया, पवित्र आत्म्या हांवें कितें आज सरेंडर करूंक आसा? म्हजें बें, म्हजें खंयचें पाताक हांव सोडूंक शकना, तें म्हज्या फुडाराची खंत बेजाराय हुस्को, म्हज्या भलायकेचो हुस्को, म्हज्या भुरग्यांचे फुडार, म्हजे संबंध, या म्हजे हेर खंयचे प्लॅन्स आसात हांवूच ते करूंक पळयता, म्हजी योजना आनी कितेंय आसा मोगाचें न्हू. आज आमी समर्पण करया. आज आमी पवित्र आत्म्या म्हज्यान जायना, तुजे बगर हांव कांयच करूंक शकना, म्हाका तुजे थंय चिकटून रावूंक शिकय. ल्हानांतल्या ल्हान संगतींत हर एक घडये हांवें तुज्या आदाराक येवंक शिकय, तुका शरणां येवंक शिकय, आनी म्हजें जिवीत तुज्या मोगाच्या, संतोषाच्या, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमनाच्या फळांनी शृंगाराय. पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण केल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी मस्तपटी चिंतो आमी कितेंय होगडोवन काण घेतो म्हण न्हू. ना मोगाचें न्हू, होगडोवन काणी घेवच्या बदलाक आमी चड आनी चड वर्तें आशिर्वादान जोडून घेतो. पवित्र आत्मो म्हाका मेळिल्ल्या वेळार म्हजे थंय पदवी फोव जाता. पवित्र आत्मो मेळिल्ल्या वेळार म्हाका जाणवाय फोव जाता. पवित्र आत्म्याक हांवें समर्पण केल्ल्या वेळार ताजे प्रेझेन्स, हाजराती म्हाका फोव जाता. मेळटा आनी मेळटा आनी तो म्हाका आदार दिता, मार्गदर्शन दिता. पवित्र आत्म्या हें जिवीत म्हजें जावं दी. संपूर्ण तुका समर्पण केल्लें, एब्सोल्यूट सरेंडर. वय जेजू कसो सरेंडर जालो, माय मोरी कशी आपले सोम्याची चरण दासी, तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं म्हणाली तेंच जिवीत म्हजें जावं. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता खातीर हें आमचें मागणें दयेन फाव कर. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.